ನೋಡಿದವರೆಗೂ ಇರುವೆ ಎಂದು ನೋಡಿದ ಯೇಸುವೇ ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ದೇವರೇ ಆರಾಧನೆ ಲೋಕಾಂತ್ಯದವರೆಗೂ ಇರುವೆ ಎಂದು ನೋಡಿದ ಯೇಸುವೇ ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೇ ಆರಾಧನೆ ದೇವನೇ ಆರಾಧನೆ ರೊಟ್ಟಿಯೇ ಆರಾಧನೆ ದೇವರೇ ಆರಾಧನೆ ರೊಟ್ಟಿಯೇ ಆರಾಧನೆ ಆತ್ಮರೇ ಆರಾಧನೆ ಪರಮಾತ್ಮರೇ ಆರಾಧನೆ ಆತ್ಮರೇ ಆರಾಧನೆ ಪರಮಾತ್ಮರೇ ಆರಾಧನೆ ಸ್ವರ್ಗದಿಂದಿಳಿದು ಬಂದಂತಹ ಶ್ರೇಷ್ಠರೇ ಆರಾಧನೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ ಸ್ವರ್ಗದಿಂದಿಳಿದು ಬಂದಂತಹ ಶ್ರೇಷ್ಠರೇ ಆರಾಧನೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ ನಿತ್ಯ ಜೀವನೇಡಲೆಂದು ರೊಟ್ಟಿಯಾದ ಯೇಸುವೇ ಆರಾಧನೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ ನಿತ್ಯ ಜೀವನೇಡಲೆಂದು ರೊಟ್ಟಿಯಾದ ಯೇಸುವೇ ಆರಾಧನೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ ದೇವರೇ ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪಿಯೇ ಆರಾಧಿಸುವೆ ಆತ್ಮದಿಂದ ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ದೇವರೇ ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪಿಯೇ ಆರಾಧಿಸುವೆ ಆತ್ಮದಿಂದ ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ದೇವರೇ ಆರಾಧನೆ ರೊಟ್ಟಿಯೇ ಆರಾಧನೆ ದೇವರೇ ಆರಾಧನೆ ದೇವರೇ ಆರಾಧನೆ ರೊಟ್ಟಿಯೇ ಆರಾಧನೆ ಆತ್ಮರೇ ಆರಾಧನೆ ಪರಮಾತ್ಮರೇ ಆರಾಧನೆ ಆತ್ಮರೇ ಆರಾಧನೆ ಪರಮಾತ್ಮರೇ ಆರಾಧನೆ ಆತ್ಮದೊಡೆಯ ಯೇಸುವೆ ಸಜೀವವೇ ಯುವ ದೇವರೇ ಬಳಲುತ್ತೇನೋ ನಾನೆಂದು ಆನಂದಿಸು ಆತ್ಮದೊಡೆಯ ಯೇಸುವೆ ಸಜೀವವೇ ಯುವ ದೇವರೇ ಬಳಲುತ್ತೇನೋ ನಾನೆಂದು ಆನಂದಿಸು ನಿನ್ನೊಳು ನಾನು ಐಕ್ಯವಾಗುವಂತೆ ಸ್ಪರ್ಶಿಸು ನನ್ನ ಅಭಿಷೇಕಿಸು ನಿನ್ನೊಳು ನಾನು ಐಕ್ಯವಾಗುವಂತೆ ಸ್ಪರ್ಶಿಸು ನನ್ನ ಅಭಿಷೇಕಿಸು ಕಣ್ಣೀರಿಂದ ತೊಳೆದು ಕಾಯುತ್ತಿರುವೆ ನಿನ್ನ ಪೀಠವ ಆ ಬಲಿ ಪೀಠವ ಕಣ್ಣೀರಿಂದ ತೊಳೆದು ಕಾಯುತ್ತಿರುವೆ
ಪೀಠವ ಆ ಬಲಿ ಪೀಠವ ದೇವರೇ ಆರಾಧನೆ ದೇವರೇ ಆರಾಧನೆ ರೊಟ್ಟಿಯೇ ಆರಾಧನೆ ಆತ್ಮರೇ ಆರಾಧನೆ ಪರಮಾತ್ಮರೇ ಆರಾಧನೆ ಲೋಕಾಂತ್ಯದವರೆಗೂ ಇರುವೆ ಎಂದು ನುಡಿದ ಯೇಸುವೇ ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೇ ಆರಾಧನೆ ಲೋಕಾಂತ್ಯದವರೆಗೂ ಲೋಕಾಂತ್ಯದವರೆಗೂ ಇರುವೆ ಎಂದು ನುಡಿದ ಯೇಸುವೇ ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೇ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೇ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೇ ಆರಾಧನೆ आमचे हात उभारणं सोम्याक आम्ही स्तुती आराधन करूया गीत गाऊन ताजे आराधन आम्ही केले तसेच आमच्या काळजांतावन काळजाच्या कुंडा येतावन आम्ही ताकाच आमकांच समर्पण ताजे आराधन स्तुती आम्ही करूया हालेलुया 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 Hallelujah, 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 Aradan ka Bapa, Aradan Jesu, Aradan ka Pavitra Jnana, Aradan ka Bapa, Aradan ka Jesu, Aradan ka Pavitra Jnana, Jai Jai ka Bapa, Jai Jai ka Jesu, Jai Jai ka Pavitra Jnana, Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. जय जय तुका जिसो ग्लाब तुका जिसो महिमा तुका जिसो Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 मोगळ सोम्या जेजू काळजाच्या कुंडा येतावनो आम्ही तुझी स्तुती आराधन करता स्तुती आराधनाक योग्य जाल्लो आमचो सोडवणदार तूं जावन आसाय तुझी स्तुती करता आसतना आमी कितेंगी करूंक जाय आसलें तेणी बगार आमचें कर्तव्य आमी करना आसा सोम्या जेजू कित्याक तुवें आमकां हें वर्तें भाग तुवें आमकां फाव केलाय तुजी स्तुती करचें तुजें आराधन करचें सक्कड मनशाक हांगासर आसो उंडो एक चिल्लर संगते बरी दिसता जावंक पुरो पूण आमकां बाबार्थ्यांक सोम्या जेजू तूं जावन आसाय आत्मा परमात्मा आमचो सोडवणदार तूं जावन आसाय लोकांत्यद वरेगू संवसाराच्या अखेर पर्यंत हांव तुमच्या सांगात आसतलो म्हणून तुवें आमकां बसवणी दिल्ली आनी त्या बसवणेक सरी जावन आज आमचे मदें ह्या उंड्याच्या रुपार तूं हजर आसाय सोम्या भावार्थ्याच्या दोळ्यांनी आम्ही देखता सोम्या जेजू 2000 वर्सां आदीं ह्या संवसारांत मनीस जावन येयल्लो तस्सो सोमी जेजू तूं हांगासर आमचे मदें आसाय म्हणून आमी तीर भरवसता फाती येता सोम्या तुका सोदून मनीस खंय खंय वतात पूण तूं आमकां सोदून आयिल्लो आमचो सोडवणदार आमचो रचणार तूं हांगासर आमचे मदें आसाय आमच्या खातीर सोम्या जेजू हें रूप तुवें घेतलाय आमकां उंच स्थानाचेर आसलेल्यांक सकला देवयलें तर इन्सल्ट जाता आमकां भक्त मस्तो तोंड दाखोवन जायना इन्सल्ट जाता आमकां पूण सोम्या जेजू तूं कितून पर्यंत खाल जावन ह्या संवसारांत आयलाय देवतून तरी आमच्या मनशा सैमात मनीस जावन ह्या संवसारांत आयलो सोम्या आनी तितलें मात्र न्ही
निर्जीव जावनाच्या उंड्यात तुकास तू हजार करणं आमच्या खातीर तू हांगासर हजार आसाय. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. आमचो सोडवणदार आमचो स्वामी जेजू या उंड्याच्या रुपार हजार आसा. ताकाच खालतें करणं तो हांगासर आमच्या मध्ये आसा फकत आमच्या खातीर. आमच्या सांगाता तो आसतलो म्हूण ताणें आमकां सांगिल्लें आनी त्याच भासवण्याक तो बद्ध जावन आसा. ताजी भासवणी तो केदाळच मोडिना. आमी मनशां आमच्या मनशा सायबा वरवीं आमी सुकोवन पडता जावंक पुरो पूण आमचो स्वामी जेजू क्रिस्त स्वामी जेजू तुज्या भासवण्याक तूं बद्ध जावन आसाय आनी आमच्या खातीर ह्या उंड्याच्या रुपार आमच्या मदें हांगासर तूं हजार आसाय. केदें व्हर तें भाग्य. मनीस कितले पयशे करसून खंय खंय वतात अनुभव जोडच्या खातीर दैवीक अनुभव जोडच्या खातीर पूण आमकां आमी आसल्या काडत सोम्या तूं आयलाय आमची भेट करच्या खातीर. सर्गींत हांव संवसारी आयलोय आनी आतां आमी खंयसर सांगाता जमता थंयसर आमच्या पासत तूं ह्या उंड्याच्या रुपार हजार जाताय. केदें व्हर तें भाग तुवें आमकां फावो केलाय सोम्या. आमी तुका स्तुती आराधन करता आमच्या काळजांत आमच्या जिणयेच्या जिविताच्या गुंडायेंत आमी तुका अर्घां दिता सोम्या. मोरयेन आपल्या दुखांनी तुजे पांय धुवन केसांनी ते पुसले आनी तुका उमो दिलो. ಕಣ್ಣೀರಿಂದ ತೊಳೆದು ಕಾಯಿ ತಿರುವೆ ನಿನ್ನ ಪೀಠವ ಆ ಬಲಿ ಪೀಠವ सोम्या जेजू तुवें आमकां दिल्लें बेसांव तुवें आमकां दिल्लें भाग इतलें वर्तें आसा की आमी आमच्या जिणयेंत दुखांनी तुवें वस्ती करचो जागो तुवें हजार जावचो जागो तो आमी आमच्या दुखांनी धुवन पुसून नितळ करूंक जाय. कित्याक आमी योग्य न्ही सोम्या तुज्या मुखार आसूंक. आमी फातके जावन आसा रक्त मासाचे मनशां सैमाचे मनशां आमी जावन आसा. कितलेशा फावटी आमी सुकोवन पडता. परनेसोल्ल्यांत मनशांनी होली ऑफ होलीज त्या भोव वेदी लागीं वचोंक नातलें. केवल सोम्या जेजू श्रेष्ठ या जाका एकल्याक मात्र तें भाग फावो जातलें. आज तें भाग आमकां सगळ्यांक तुवें दिलाय सोम्या. आमी योग्य न्हय तरी तें भाग तुवें आमकां फावो केलाय. केदें व्हर तें उदारपण तुजें कशें आमी तें फारीक करी येता. असाध्य सोम्या. केवल आमच्या दुखांनी फारीकपणाच्या दुखांनी प्राजिताच्या दुखांनी मात्र आमी तें भाग आमी जोडून घेवं येता. सोम्या जेजू ಬಳಲುತ್ತಿವೆನು ನಾನಿಂದು ಆದರೂ ಆನಂದಿಸುವೆನು. आमच्या मनशा साहेबात ह्या संवसारात जियेत आसतना समार कश्टां संकश्टां वळख जावन दुखांक खंती बेजाऱ्याक वळख जावन आमी आसांव तरी आज आमी संतोष पावंक शकता सोम्या. कित्याक तूं आमच्या मदें आसाय. तूं आमच्या खातीर हांगासर ह्या उंड्याच्या रुपार तूं हजार आसाय. आमचें सूख दूख आयकूंक आनी तशेंच आमची दुखां पुसून काडून तूं हांगासर आसाय. आमी दुखांत आसांव खंतीत आसांव बेजारांत आसांव तरी पूण आमी आज संतोष पावता. कित्याक तूं आमच्या सांगात आसाय आमच्या मदें आसाय. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. Hallelujah. आमचो स्वामी जेजू आमच्या सांगात आसतना कोण आमकां विरोध करूंक शकत कोण आमकां वायट करूंक शकत कोण्णी ना. कित्याक हर एक संगत ह्या संवसारांतली रचलेली ताचेर सोम्याक अधिकार आसा. आमचो स्वामी जेजू इतलो शक्तिवंत आनी बळवंत ताच्या मुखार कोणी आनी खंयचीय सकत रावोंक शकना. ताणें जैत वेला मरणाचेर जैत वेला. ह्या संवसारांत ताची एकच एक संगत मनशांक तीर भिरांतेक वळख करचें तसलें मरण ताजेर ताणें जैत वेला. आनी देखून खंयचीच सकत वायट सकत या हेर खंयची संवसारी सकत आमकां बाधक करूंक शकना. कित्याक म्हळ्यार आमचो स्वामी जेजू आमच्या सांगात आसा आमच्या भितर तो आसा आनी त्या देखून आमकां खंयचीय वायट सकत आमकां बाधक करूंक शकना. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. मोगाच्यानो ह्या उंड्याच्या रुपार आमचो स्वामी जेजू हजार आसा. आमच्या खातीर तो हजार आसा. आमकां कोणाकी डिमोशन स्थान आसल्यांक उणें करचें म्हूण सांगल्यार इन्सल्ट लज आमकां कोणाकी तें सांगूंक जायना. पूण पळया आमचो रचणारा स्वामी जेजू आमच्या खातीर मनशां खातीर
या उंड्याच्या रुपार तो हजर आसा. आमच्या काळजांत तावन काळजाच्या गुंडाळ्या तावन आमकांच आमी समर्पण दिवया. आमचे सर्वस्व, आमची चिंतना, आमच्या जिणेची साधन, आमच्या सलवणो आनी सगळे आमच्या सोम्याच्या पांयां तळा दवरुया. कित्याक म्हळ्यार जैत थंय आसा, जैत थंय आसा. केदाळ आमी आमकांच खालते करण सोम्याच्या पांयां तळा दवरता ओगी तो आमकां खंय पर्यंत ती उंच उबारता. जो कोण व्हड आसात तांकां खालते करतले आनी जो कोण खालते आसात तांकां व्हड करतले. हो जावन आसा गुटू जिणयेच्या यशस्वेचो. सोम्या जेजून आमकां दाखोवन दिलो आनी कोणेय ह्या संवसारांत असली वाट आमकां दाखयली ना. केवल सोम्या जेजून एकल्यान मात्र. आनी ते बाग आमकां सगळ्यांक सोम्या जेजून दिला, वांटून दिला. ती वाट सोलोवंक ताणें आमकां आपवणें दिला. अशीर वाटेंतल्यान सोलोवंक, कालतेपणू जियोंक आनी ह्या वरवीं सोमी जेजू आमकां जिविताक आपयता. आमी कुर्साच्या जैता विशयान नियाळ करता आयच्या दिसा. कुर्साच्या जैता विशयान मनीस वेगवेगळे रिती वापरतात जिणेंत यशस्वी जावच्या खातीर. पूण एकच वाट मोगाच्या भाव भयणीनो, आमच्या जिणेंत जर तर यशस्वी जावंक आमी अपेक्षीत आहों ती जावन आसा कुर्साची वाट. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. एकच वाट. बहुसंपी कष्ट आसात पूण असाध्य न्ही. कुर्सा मरणा वरवीं सोम्यान आमकां सुटका सोडवण दिल्या. संवसारी जिवितांत तावन मरणांत तावन आमकां सुटका सोडवण दिला सोम्या जेजून. आज कुरीस म्हणटा आसतना आमी संतोश पावता, अभिमान पावता. कित्याक म्हळ्यार सोम्या जेजून आमकां सोडवण दिल्या. कुर्सा मरणा मारिफात आमकां सोडवण दिल्या. त्या कुर्सा मरणा मारिफात आमचे सोडवण केल्ल्या सोम्याक हरसून गीत गावया आनी आमी आमच्या काळजाच्या गुंडाळ्या तावन आमच्या जिवाच्या खणा खणात तावन सोम्याची स्तुती करया, ताचें आराधन करया, ताका होगळसिया आनी ताजें बेसांव आमी गावया, ताजे तोंड प्रेरण जोडया. 553, 1059. Sangat melono, talia betul nami git gavia. आओ रे सब मिलकर गाओ रे यीशु का मधुर नाम, यीशु का मधुर नाम. आओ रे सब मिलकर गाओ रे यीशु का मधुर नाम, यीशु का मधुर नाम. गाएंगे गाएंगे सब मिलकर गाएंगे यीशु का मधुर नाम, यीशु का मधुर नाम. गाएंगे सब मिलकर गाएंगे यीशु का मधुर नाम, यीशु का मधुर नाम. सुंदर है, पावन है यीशु जी तेरा नाम. सुंदर है, पावन है यीशु जी तेरा नाम. सुंदर है, पावन है यीशु जी तेरा नाम. आओ रे सब मिलकर गाओ रे यीशु का मधुर नाम, यीशु का मधुर नाम.
आएंगे गाएंगे सब मिलकर गाएंगे यीशु का मधुर नाम यीशु का मधुर नाम दिल में है मन में है यीशु जी तेरा नाम दिल में है मन में है यीशु जी तेरा नाम दिल में है मन में है यीशु जी तेरा नाम आओ रे सब मिलकर गाओ रे यीशु का मधुर नाम यीशु का मधुर नाम आएंगे गाएंगे सब मिलकर गाएंगे यीशु का मधुर नाम यीशु का मधुर नाम अंदर है बाहर है यीशु जी तेरा नाम अंदर है बाहर है यीशु जी तेरा नाम अंदर है बाहर है यीशु जी तेरा नाम आओ रे सब मिलकर गाओ रे यीशु का मधुर नाम यीशु का मधुर नाम गाएंगे गाएंगे सब मिलकर गाएंगे यीशु का मधुर नाम 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 Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 येशू का मधुर नाम कितले सोबीत नाव सांग पावलो फिलिपिकारांक बरयल्या पत्रांत म्हणटा हे नाव इतलें वर्तेंगी सर्गी आनी भुमी सगळ्यांनी ह्या नांवाक दिमी मोडूंक जाय कित्याक म्हळ्यार सर्वेस्पर देवानी हें नांव वर्तें केलां प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया आमी हांव संतोश पावता कुरीस पळयना बडे आनी ताज्या मागीर कुरीस आमच्या आंगार घालूंक आमी संतोश पावता हो कुरीस कितें जावन आसा कसो कुरीत पवित्र जालो आज संवसाराचेर ह्या कुर्साक मान मेळटा पूण तो कुरीस कितें जावन आसलो आनी कित्या खातीर तो पवित्र जाला म्हणून आमी समजोवचें जाल्यार भाग्यवंत हप्त्यांत आमी एक गीत गायता मुजा देवा कित्याक तुवें सांडलाय म्हाका हांव किडो हांव न्हय मनीस सर्वांनी कांटलसो वोट वळयता नकला करता म्हाका पळयतलो म्हाका भाव भयणो जर तर ही उतरां आमी जर तर चिंतून पळयलीं जाल्यार हांव एक किडो हांव न्हय मनीस सर्वांनी कांटलसो वोट वळयता नकलां करता म्हाका पळयलेलो ही उतरां कंतारिस्तान बेश्टें बरयल्लीं न्ही ही उतरां पवित्र पुस्तकांतलीं जेजू क्रिस्त ह्या संवसार येवच्या पयलें किर्तनांत
दाविद्रायानं प्रवाद करून बरयली ही उतरां आनी ता देखून सामान्य उतरां न्ही मोगाच्या भाऊ भयणींनो ही उतरां 22व्या किर्तनांत 22व्या किर्तनांत आमी पळयता सोबी बोळू पूण हांव एक किडो मनीस न्ही मनीस म्हाका केणतात लोक म्हजो तिरस्कार करतात म्हाका पळयता ती सगळीं म्हज्यो केबडायो करतात वोंटू कोवळतात तकली हालयतात जेजूक दोगां स्वरां मदें कुर्साचेर मारुलो काल्याक म्हळ्यार असलें एक नालिसायचें आनी कठीण मरण गी कोणेय आट्टांग स्वरांनी आनी ताच्या मागीर क्रिमिनल्स तांणी मुखार धैर्य घेनाये वायट करूंक कित्याक म्हळ्यार एक दीस अशेंत आपणाक राखोन आसा म्हूण दाखोवच्या खातीर असलें एक भिरांकूळ नालिसायेचें दुखीचें मात्र न्ही नालिसायेचें इन्सल्ट टू द कोर असलें एक मरण जेजूक फावो केलें आनी ताका देखून काले मरण न्ही इन्सल्टींग मनशांनी जेजू पळोवन हांसचें तामाशा करचें कशें पुरा कशें म्हूण सांगल्यार आमी माथेवाच्या वांजेलांत पळयता 27वें अध्यायांत तूं देवाचें मंदीर नाश करून 3 दिसांनी परत्यान तें उबारूंक शकतलो न्ही कुर्सार उमकळचें जेजू पळोवन लोकांनी म्हणचें तूं देवाचो पूत जाल्यार कुर्सा वयलो सकला देव चॅलेंज आनी तुकाच बाचाव कर मस्तू जाणांक तुवें गूण केलाय न्ही आनी ताच्या मागीर मस्तू जाणांचें फातकां बक्षिलाय मेल्ल्यां सयती जिवंत केलाय पळया आतां सकयल येतो मोगाच्या भाऊ भयणीनो त्या एका स्थितींत आमी आसल्या जाल्यार आनी आमकां कोणी आमच्या वळखीच्या मनशांनी भोंवतणीच्या मनशांनी कित्याक म्हळ्यार बरें आसतना सक्कडे आमच्या सांगात आसतात आमी सोलवता म्हणटा आसतना सक्कडे 2 सोडून धांवतात आनी ताच्या मागीर कोण घट्ट आसा तांच्या पक्षान मेळटात आनी तस जाल्यार मनशांनी जर तर आमकां खंय एकादोळा कांय म्हळें जाल्यार इन्सल्ट करून ती दूख सोमात भितर तोपता कोणेय म्हळ्यार न्ही पूण आमच्या सांगात आसलेल्या मनशांनी आनी ताका देखून जेजूतान उपकार सोडले मस्तू मनीस आसले त्या दिसा निमाणे शुक्रारा हेरां सांगाता मेळ्ळेले आनी तांणी सगळ्यांनी सांगाता मेळोवन जेजूक ही उतरां तांणी ही उलयल्लीं उतरां हिणसून केळकुळां करना भिरांकूळ गलीज आनी ताच्या मागीर इन्सल्ट कर चॅलेंज कर आनी तस जाल्यार वळवळ्या मदें जेजू आसा काल्या खातीर कुरीस पवित्र जालो गी म्हणून असले एक नालिसायेचो एक कुरीस कित्या खातीर तो पवित्र जावन परिवर्तन जालो शेतापातीन मस्तू मनशांक पळयल्लें कुर्साचेर उमकळचें आनी त्या दुखी मदें थंय आसलेल्या सोजेरांक गाळी सोंवचे आनी ताच्या मागीर तोंडातोंड काळें येता तें पुरो म्हणचें दूख विसरोवच्या खातीर ते तांचे एक रितीचे एक डिफेन्स मेकॅनिझम त्या दुखी मदें ती दूख विसरोवंक करचें प्रयत्न शेतापातीन थंय आसले मस्तू मनशांनी अशें करचें पळयलां ताचे पयलें आनी तो एक नवित्त संगत पळयता आनी ती काल्याक म्हळ्यार बापा तांकां बक्षी ते कितें करतात म्हूण ते नेणान प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 मोगाच्या भाव भयणीनो ह्या उतरां वरवीं शेतापाती आनी थंयसर आसले सगळी मनीस जाणा जाले जेजू क्रिस्त कोण गी म्हणून सामान्य मनशांनी ही उतरां सांगचे बरीच नात सामान्य मनशांनी गाळी दिवचे आनी बुरशे उलोवचे आनी कितें येता तोंडाक तें पुरा हाक बोब मारन शिराप घालचो तें पुरा आनी असले एका वळवळ्या मदें सोमी जेजू बापा लागीं मागता बोगसूंक आनी थंयसर शेतापाती तो म्हणटा हो निजाकी देवाचो पूत शेतापाती तो जू देव न्ही तो भावार्थी मनीस न्ही तो ताजी ड्युटी मात्र करनासलो हेर धर्माचो पूण ताणें त्या घडये जेजूक आपलो सोडवणदार म्हूण स्विकार केलो प्रेज द लॉर्ड हालेलुया आनी ह्या मारिफात जेजून त्या कुर्सार उमकळटा आसतना पेल्याक बॉक्सांनी दिवन कोणाक सगळ्यांक की दूख येयल्ल्या मनशांक वायट उलयल्ल्या मनशांक ताणें त्या कुर्सार उमकळोवन बॉक्सांनी दिवच्या मारिफात ताणें दाखोवन दिलें तो सामान्य मनीस न्ही तो जावन आसा खरोच देवाचो पूत म्हणून
आणि ताणें थंयसर कुर्सार मोरची गरज नातली, पूण बापाच्या कुशे खाल जावन तो ह्या कुर्साचेर मोरता आनी ह्या मारिफात जें कितें नालीस आसलें गी आनी ताज्या मागीर इन्सल्टींग आसलें गी तें जेजून पवित्र कर्ण मनशा कुळाक दिलें. मनशांनी कितें दिलें जेजूक? इन्सल्ट, नालिसाई, लज हें सगळें मनशान दिलें जाल्यार जेजून कालें केलें म्हळ्यार तें परिवर्तन कर्ण मनशा कुळाक पवित्र कर्ण दिलें आमच्या सगळ्यांची सोडवण जावच्या खातीर. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. आमी देवाचें उतर नियाळन आयकून ताजेर नियाळ करूंक वता. देखून आमी देवाचें उतर आयकूंक आमकां आमी तयार करया. ಸೀನಾಯ್ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇಳಿದು ಬಂದವರೇ, ಸೀನಾಯ್ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇಳಿದು ಬಂದವರೇ, ಆತ್ಮದಾಹ ನೀಗಿಸಬಾರ ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ, ಆತ್ಮದಾಹ ತೀರಿಸಬಾರ ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ. ಪಾವನ ಮಾಡಿ ಪ್ರಿಯ ಪಾವನ ಮರೆ ಇಳಿದು ಬಾರ ಬೇಗ ಬಾರ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ. मार्काप्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता 9 अध्याय 30 वाक्य. थंय तावन भायर सरून ते गलिलेंतल्यान उतारतले. ते वेतात तें कोणाक सकळी जावचें नाका आशिल्लें, कित्याक ताच्या शिसांक तो शिकयत अशें सांगतलो. मनशापुताक धरण लोकांच्या हातान दितले आनी ते ताका जिवेशी मारतले. पूण जिवेशी मारतस तिसऱ्या दिसा तो जिवंत उरतलो. पूण ह्या उतरांचो तांकां अर्थ जालो ना आनी ताचे लागीं विचारूंकी तांणी धैर्य घेतलें ना. देवाचें उतार हें. आदल्या हप्त्यांत नियाळ केल्लो विशय जावन आसा अंतर्ज्ञानाचो महत्व, ह्या उगडापणाचो महत्व. संवसारार कितें आसा? बुदवंतकाय आसा. संवसारार कितें आसा? राजांव आसा. पूण आत्मीक शेतांत आसा उगडापण, ह्या अंतर्ज्ञान. जेजू म्हणटा म्हाका जिवेशी मारतले आनी जिवेशी मारल्या उपरांत 3 दिसांत हांव जिवंत उरतलो. आतां कशें जेजूक हें कळ्ळें? आपणाक जिवेशी मारतात, आपणाक 3 दिसां उपरांत परत उठयतात म्हणून. कित्याक म्हळ्यार जेजू थंय आशिल्ली अंतर्ज्ञान आनी त्या देखून रेव्हिलेशन म्हणटा आमी इंग्लिशांत. त्या देखून जेजूक पयलेंच कळीत आसलें आपणाक कुर्सार मारतात, आपणाक मरोंक जाय आनी 3 दिसांनी हांव जियोंक परत उठोवंक जाय. पूण ताजे सांगात आसल्या शिसांक कितें जाता? तांकां पळयत पुस्तक म्हणटा तांकां अर्थ जालें ना, इसारूंकी धैर्य जावना. कित्याक तांकां अर्थ जावना? कित्याक म्हळ्यार तांकां संवसाराची बुदवंतकाय आशिल्ली, संवसाराचें राजांव आशिल्लें, पूण अंतर्ज्ञान नाशिल्लें. संवसाराच्या बुदवंतकाये प्रमाणे एक मनीस मेल्यार जिवन जावचें सवालच ना. त्या देखून ते चिंतलें खालें उलयता काय वो, मरता खंय, 3 दिसांनी जिवन जाता खंय, हें कशें जावचें? कित्याक ते संवसारीक रितीन बुदवंतरी
संसारिक रितीच्या राजावाप्रमाणे एका मनशान मरून 3 दिसांनी जिवंत उठोवंक साध्य ना. आनी आयच्या दिसा आमी नियाळ करचो विशय जावन आसा अंतर्ज्ञानाचो ह्या उगडापणाचो म्हत्व. आयच्या दिसा दुसरो भाग जावन ह्या विशयान आमी नियाळ करता. पुढच्या हप्त्यान आमी नियाळ करता आसतना आमी नियाळ केलो साम पौला विशयांत धर्मदूतच्या कृत्यान 27ನೇ अध्याय 28 वाक्यांत 28ನೇ अध्यायांत आमी पळयलें. हांगासर आमी चिंतूंक करो जेजू देव जावन आसलो त्या देखून ताका अंतर्ज्ञान आशिल्लें. पूण थंयसर आमी पळयलें जाल्यार साम पौलो तो सीसी न्ही, मागीर तो परिवर्तन जाल्लो व्यक्ती. तरी पूण त्या व्यक्तीक आशिल्लें तें अंतर्ज्ञान थंयसर आसल्या कोणाक लोकांक नातलें. व्हडल्या शिप्पाच्या तारवाच्या तारूंक चलयतल्याक नातलें, धन्याकी नातलें, कोणायकी नातलें. थारूंक खंय रावयचें म्हळ्यार रावना तांणी. कित्याक रावना? तांकां तांच्या राजावा प्रमाणे तें तारो मुखार वचोंक साध्य आसलें. पूण अंतर्ज्ञाना प्रमाणे तें वचोंक साध्य नासलें, तें फुरता म्हणून आसलें. आनी गेल्या उपरांतय आमी पळयता थंयसर माल्टा म्हणल्या द्विपांत आमी पावल्या वेळार सगळे लोक चिंता हाच्या हाताक जीवदाळ रेवड गेल्ल्या वेळार थंयसर आसलो गांवचो लोक पुरो चिंता हो मरता. कित्याक तांच्या संवसारीक बुद्दवंतकाये प्रमाणे संवसारीक राजावा प्रमाणे ती एक विकाळ जीवदाळ रेवड गेल्ल्या कडल्या तो मनीस मरता. पूण अंतर्ज्ञान आसल्या साम पावलोन कितें केलें थंयसर ताणें खाली अशें हात हालयलो आनी ताका तातूंत उज्यान घालें. कित्याक ताका सर्वेस्परान सांगलें तूं शाबीत तरान रोमाक पावतलें म्हणून. आज आमी ह्या विशयान नियाळ करता आसतना कित्याक आमी खुर्सा विशयान आज हें वासाप काडलें. सप्टेंबराच्या 14 तारखेर आमी हें खुर्साचें फेस्त आचरण करता. हे खुर्साच्या फेस्तांत आचरण करता आसतना येदोळसो फादरापान विवरावन सांगलें हाका कितलो एक म्हत्व ह्या एका खुर्साक आसा म्हणून. आनी इतल्या म्हत्वाचे विशय ह्या खंयच्याय सिसांक ताजे ओटो आसले तरी तांकां कळीत जायनातलें. कितें केलें कळीत जायना. त्या देखून जेजू सामातेवाच्या 16व्या अध्यायांत 21ನೇ वाक्य तावन परत्यान स्पश्ट तरान सांगता एटलिस्ट आत्ता म्हणून हांकां अर्ज जावं दी म्हणून. आनी म्हणटा थवळ तावन जेजू आपणे जेरुसलेमाक वयची गरज म्हूण आपल्या सिसांक सांगूंक लागलो. थंय मालगड्या शास्त्री आनी प्रधान याजकाच्या हातान आपणाक जायतें सोसूंक आसतलें. आपूण मरण पावतलो आनी 3ऱ्या दिसा देव आपणाक जिवंत उठयतलो म्हणून ताणें तांकां स्पश्ट कळीत केलें. तेदो पेद्रो ताका कुशीन आपूण देव तें निर्मेना जावंक सोमिया तुका तें केदींच घडचें नाका म्हणून बेश्टावंक लागलो. तितल्यार जेजू पेद्रो थंय घुंवन म्हणा लागलो मुजेस आशिल्लो पयसर सयताना मुजे वटेर अडकळटा तो फातर तूं. कित्याक देव चिंता तें तशें तूं चिंतिनाय, मनीस चिंता तशें तूं चिंताय. कित्याक पेद्रोन कुडले ताका एक एडवायस दिलें तशें जावचें नाका सोमिया म्हणून. कित्याक म्हळ्यार पेद्रोची बुद्दवंतकाय संवसारीक जावन आसली. संवसारीक राजा प्रमाणे ताणें स्पश्ट तरान सांगलें सोमिया तूं आमचो मुखेली, तुका जिवशी मारचें म्हळ्यार तशें जावंक नसो तें साध्य न्ही. हें राजाव न्ही, आमचो मुखेली एका मोतचें म्हळ्यार तें राजाव न्ही म्हणालो. पूण सोमी जेजू कितें म्हणटा? सोमी जेजू म्हणटा तूं देव चिंतचे बरें तूं चिंतिनाय, तूं मनीस चिंतचे बरें चिंताय. त्या देखून मुजेस आशिल्लो पयसर. आतां आमकां व्यत्यास कळटा. देव चिंतचे बरें चिंतल्यार तें अंतर्ज्ञान, मनीस चिंतचे बरें चिंतल्यार तें एक बुद्दवंतकाय ह्या राजांव. आतां देवाच्या खुशे मारिफात देवाक विधेय जावन जिवोवचें जावन आसा मोगाचें न्हू, ताज्या खुशी करचें जावन आसा अंतर्ज्ञान. थंय जिजून तें मोराजेस आशिल्लें आनी त्या वरवीं लोकांक बादशाह जे आशिल्लें हें संवसारीक चिंतपांत तकलेक म्हाका आनी तुका आमकां तें व्यत्यस ना. आमकां चिंतचें कशें, आमकां कश्ट येयल्या वेळार आमी आमच्या जिवनांत कशें लागू म्हूण चिंतेचें. आमच्या जिवनांत कश्ट येयल्या वेळार आमी कालें चिंता देवा हें कशें जावचें, हें कित्याक म्हज्या जिवनांत जाता. राजांव हांव तूं सोदून आसा, हांव तूं सोदता गी. देवाची खुशी म्हज्या जिवितांत असले कश्ट येजस ह्या कश्टांद्वारे
मुझे जीवन नंदन जाता म्हणलें एक चिंताप मुझे ते आनी तुजे ते आज पर्यंत पुणे उपजालांगी हर एकल्यांगी मकान तुका कश्ट आसात मोगाच्यान हर एकल्यांगी मकान तुका कश्ट आसात पूण सवाल म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत असले एक कश्ट येत आसतना मकान तुका भोगुल्लें आसा गी सर्वेस्परान हे म्हज्या जिवितांत दिल्ले कश्ट मुखार कितें म्हज्या जिवितांत घडचे आसले ते कश्ट ते म्हज्या बऱ्याक जावन आसात हातूंत देवाची खुशी कितें आसा ताजे प्रकार जावं दी म्हूण हांवें तुवें केदीन सांगलें ना मोगाचें कित्याक सांगलें ना म्हळ्यार मनशा चिंतपा प्रमाणे आतां पाद्र्यापान स्पश्ट तरेन विवरण सांगलें वयर आसल्याक सकयल पडचें म्हळ्यार हायेस्ट टेंशन च्या मर्याद गेली हांव इतलें एका स्थानमानार आसलो येदो व्हडलो ग्रेस्त आसलो आज हांव दुबळो जालो इतलो हांव भलायके बरें एक्सरसायज करून फिट एंड फायन आसलो आज हांव अस्क जाला इतलो हांव सुबीत सुंदर आसलो आज हांव गलीज जाला आज म्हजें तें मुस्त एका टायमार इतले बरो म्हजे इश्ट मंत्र आसले आज हांव एकसुरो जाला ताचे फाटल्यान हर एका संगते फाटल्यान सर्वेस्पर असो हात आसा सर्वेस्पराचे अंतर्ज्ञान हांवान तूं जाणा जाल्यार मोगाचें न्हू म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत तें बऱ्याक घडाशें करता जेजू ह्या सिसांक कितें जाल्यार अर्थ येना म्हणटा तिसऱ्या बोटी सांगलेस विशय सांगता हे आमी सामातेवाच्या 20व्या अध्यायान 17व्या अध्यायान 19व्या वाक्यान आमी पळोवंक पुरो थंयसर परतान सविस्तार जावन हेडिंग ते सांगता जेजू आपल्या मरणा आनी जिवंतपणा विशयी तिसरे बोटे उलयता सांगलेंस सांगता अर्थ करा हे जाय तुमी भियोन जावं नाकात हे म्हज्या जिवितांत जावंक आसा पूण कित्याक जावंक आसा तें कित्याक म्हळ्यार सांजोवच्या 3ऱ्या अध्यायान 16वें वाक्य म्हणटा देवान संवसार असोय मोग केलो की ताणें आपल्या एकल्याच पुताक ओपोवन दिलो ताका सत म्हणटलो कोणूच नाश जावंक नजो म्हणून तें जावन आसा सर्वेस्परा देवाची इच्छा जावन आसा आनी ती इच्छा जारी जायची जाल्यार ह्या जेजू क्रिस्तान ह्या संवसारान खंडीत जावन मरोंक जाय आनी उपरांत ताका जिवंत उठोवंक जाय त्या देखून आमी पळयता मोगाच्यान जायते बोटी मुस्तू जाणांक एक कुरीस एक कश्ट हें पिशेंपण आनी त्या देखून आमी मुस्तू बोटीन ते कुरीस म्हणटा आसतना चिंता कळलें कुरीस ताका खालें अर्थ आसा आमी फातकां बॉक्सालें म्हणून सांगतात खालें जावंक आसा गे म्हणून पूण पवित्र पुस्तक मोगाचें स्पश्ट तरान सांगता अशें सांगता मोगाचें एक नासाक व्हरतल्या वाटेन चलतल्यांक खुर्साचो संदेश एक पिशेपण म्हूण बगता पूण बाचेवेच्या वाटेन चलतल्यांक आमकां तो संदेश देवाची समर्थी रुजवा जावन आसा पवित्र पुस्तक अशें बरोवन आसा जाणणाऱ्यांची जाणवाय हांव नाश करतलो आनी बुद्धवंतकायच हांव व्यर्थ करतलो कित्या खातीर सबार जाणांक एक कुरीश एक पिशेपण म्हणून बगता तुमकां जाल्यार आमचे इश्ट मंत्र मुस्तुदान आसोंक बरो कोलो तुमचो देव कुर्सार मेलो इतलो बळिश्ट म्हणटात थंयसर कुर्सार मेलो म्हणून म्हजो एकलो अक्रिस्तांव एकलो बऱ्या एका वळखीचो बऱ्या एका संबंद म्हणजे ते आसलो व्यक्ती आसलो आनी तो एक दीस म्हणालो हांवें जेजू क्रिस्ताक सत मानता म्हणालो म्हाका खुशी जाली कित्या खातीर तूं इतलें पुरा तुज्या धर्माच्या शास्त्रांत तूं इतलो परिणीत तरी पूण कित्या खातीर तूं जेजूचो फाटलाव करता ह्या जेजूचो कुरीस तूं मानून घेता म्हणटा कित्या खातीर गे म्हळें ताका ताणें सांगलें पळय म्हज्या संस्कृती प्रकार हांवें पळोवच्या नियमा प्रकार चूक केल्ल्याक शिक्षा आसा कर्मा म्हणटा आमी म्हजें कितें कर्म आसा त्या प्रमाणे हांवें शिक्षा भोगोवंक आसा त्या प्रमाणे म्हजो नॅक्स्ट जल्म तेच प्रमाणे येता कित्याक म्हळ्यार कर्माचे आदारार आमचें जिवीत वंदोवन आसा ती जावन आसा आमची पातयणी पूण ह्या क्रिस्तांव धर्मांत म्हज्या पातकाच्या वयर म्हजें मोक्ष जावचें न्ही ह्या म्हजें तीर्प जावचें न्ही बगार जेजूचेर दवरल्या भावार्था वरवीं जेजून म्हजें सर कर्म म्हजें पाप ताणें वयलें त्या खातीर सगळ्या बंधनांतून हांव सुटलां आनी त्या देखून
मोक्षाची वाट तांच्यान भाशेन मोक्ष म्हणजे आमी म्हणटा सर्ग म्हणून तांच्यान मोक्ष म्हणटात. मोक्षाक याची वाट ती सलीस जावन आसा. क्रिस्तांव धर्मांत मोक्षा वचूंक वाट सुलाभायची. त्या देखून हांव जेजू क्रिस्ताक हांव पातयेतां. म्हज्या तत्वा प्रकार हांव पातून आयिल्ल्या प्रकार मोक्षाक हांवें पावचें जाल्यार म्हज्या कर्माचो प्रतिफळ हांवें सोसूंक जाय. आनी त्या कर्माचो प्रतिफळ सोसूंक जाय मात न्ही, मुखल्या जल्मांत हें कर्म प्रकार म्हजो जिवन जाता. आनी आदल्या जल्मांत केल्ल्या कर्माक दुसऱ्या जिवितांत म्हाका मुखल्या जल्मांत तो कर्माचो अनुभव भोगूंक आसा. ह्या जल्मांत मात न्ही, मुखारी आनी ताच्या मुखारी पुराता. आनी त्या पुरा जाल्या उपरांत म्हाका मोक्ष म्हळ्यार मुस्तू जीव या मुस्तू लायफ्स हाका जाय पडटा, मुस्तू जिवितांक गरज पडटात. पूण ह्या धर्मांत पळयत आसतना ताका मुस्तू जिवितां नाकात. एकच एका जिवितांत तुवें सीद वचून तुवें सर्गार वचूंक जाता. त्या जेजू क्रिस्ताचेर तुवें पातयचंय, ताच्या खुर्साचेर पातयेवन ताणें सोडून देविल्ल्या त्या रक्ता मुखांत हांव परिशुद्ध जाला म्हणून. ताका तो एक उदाहरण दिता आनी म्हणटा, जर तर हांव लायन्स क्लबांत आसा जाल्यार म्हाका लायन्स क्लबाची नियमां अन्वय जातात. आनी म्हजें खलें एक तीर्प करचें जाल्यार म्हज्या लायन्स क्लबान कशें तीर्मान जाता त्या नियमा प्रमाण म्हजें तीर्प जाता. जर तर हांव रोटरी क्लबांत आसा जाल्यार रोटरी क्लबाच्या नियमा प्रमाणे म्हजें विशय तीर्प जाता. हांव जर तर क्रिस्ताक पातयेन जाल्यार हांव तर क्रिस्तांव तर म्हाका क्रिस्तांव धर्माच्या तत्वा प्रकार म्हजी अकरेची जडती जातली. आनी थवळ म्हाका परत म्हज्या कर्माचें म्हणलें विशय ना. कित्याक म्हळ्यार म्हजें तत्व खंय आसा, जेजू क्रिस्ताच्या वरयल्ल्या त्या पवित्र रक्ता वरवीं हांव नितळ जाला म्हूण आसा. त्या देखून म्हाका सिदा सर्गाक एंट्री मेळटा. कित्याक म्हजे नियम त्या प्रमाणे वतात. भारी अर्थाभरीत तो सांगा लागलो मोगाच्यान. तो जेजू क्रिस्ताक पातयतलो मात्र न्ही, मुस्तू लोकांक आयिल्ल्यांक जेजू क्रिस्ताच्या नांवी मागोवन मुस्तू जाणांक मुस्तू बरेंपण केल्लो व्यक्ती जावन आसा. स्वामी जेजू क्रिस्त म्हणटा सांजू आमच्या 15व्या अध्यायान 10वें वाक्य, म्हज्या बापाचे उपादेश पाळन ताच्या मोगांत हांव आसा तशें तुमी म्हजे उपादेश पाळशे जाल्यार म्हज्या मोगांत रावतल्यात. उपादेश पाळन जियोवन तशेंच विधी जावन जियोंक कश्ट देखून हांव तूं कितें करता मोगाच्यान. आमकां कश्ट जाता. पयत पुस्तक म्हणटा, जेजू म्हणटा, कित्याक बाप म्हजो मोग करता म्हळ्यार बापाचे उपादेश हांव पाळटा, त्या देखून बाप म्हजो मोग करता. आतां आमकां कितें सांगता जेजू, म्हजे उपादेश तुमी पाळले जाल्यार हांवें तुमचो मोग करता. पूण जेजूचे उपादेश पाळोवंक म्हाका तुका कश्ट भोगतात. लुकाच्या 9व्या अध्यायान 23 आनी 24 वाक्य अशें म्हणटा मोगाच्यान. उपरांत सोमेस्त लगे उलोवन तो म्हणालो, तो म्हळ्यार जेजू म्हणालो, कोणी जर म्हजो पाटलाव करूंक कुशी व्हरता तर तो आपणाकच इन्कार करूं आपलो कुरीस दिसान दीस उखलून घेवं आनी म्हज्या फाटल्यान येवं. जो कोण आपलो जीव वाचोवंक सोदता तो आपलो जीव होगडायता, पूण जो कोण म्हजे पासत आपलो जीव होगडायता तो आपलो जीव निसायकी वाटयता. पळया हांगासर, जर तर म्हजो आनी तुजो कुरीस आमचो कुरीस आमीच वोवंक जाय. एक त्या जेजून कुर्सार मेल्ल्या त्या संगतीचो विविध संदेश गुंडाळ्याचे अर्थ आसात. पूण आज हांव तूं नियर कडल्यान आसा एक संदेश. एका कशें सुर्याक विविध किरणां मुखांतर उजवाड येता, तशें त्या कुर्सा मुखांतर विविध थरांचो उजवाड विविध रितीचे गुणायचो अर्थ आसा. तरी पूण आज हांव तूं नियाळ कसो एक विशय जावन आसा, जशें स्वामी जेजू बापाची कुशी केली विधेय जावन, तशेंच जेजू म्हणटा हांवें आनी तुवें विधेय जावंक जाय. कशें जायचें, जेजून कुरीस घेवन वयल्या बरी हांवें आनी तुवें तसो कुरीस म्हजो आनी तुज्या जिविताचो कुरीस होवंक जाय. पाद्र्या पातना भारी एक अर्थाभरीत तरान सांगलें जर तर यशस्वी जायचे म्हणून ह्या संवसाराचो लोक विविध रितींनी तो यशस्वी जोडूंक पळयता. एकलो जावंक पुरो फुल्ल क्रिकेट खेळ्ळे नंतर, एकलो जावंक पुरो खेळांनी, एकलो जावंक पुरो शिकपंत, एकलो जावन वैद्यकीय क्षेत्रांत, हर एका क्षेत्रांत मुखार येवन हांवें यशस्वी जोडीचें म्हणून. पाद्र्यापान सांगलें यशस्वी जोडूंक
एकच वाट जावन आसा आनी ती जावन आसा कुरीस. आनी जेजू क्रिस्त 6 लोकाच्या 9व्या अध्यायान तेंचं सांगता यशस्वी तुका जावंक जाय कुरीस तुवें वोवंक जाय. तूं जो कुरीस कोणा कोणासून तूं जो कुरीस घे आनी तो वोवय आनी तूं म्हज्या फाटल्यान ये आनी थवळ तुका यशस्वी मेळटा. तुजो जीव तूं वाचोवंक शकतलोय. त्या देखून पयलें उगडापण जावन आसा ह्या कुर्साचें मोगाचें न्हू. म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत सोमिया जेजू बरी हांवें तुवें कुरीस म्हज्या आनी तुज्या जिविताचो वोवंक जाय. त्या देखून कश्ट येयल्या वेळार हांवें तुवें कंगाल जावच्या बदलाक, हांवें तुवें खंत बेजारे करच्या बदलाक, हांवें तुवें देवाक पुरपुरच्या बदलाक, हांवें तुवें आनी एकल्याक पुरपुरच्या बदलाक हांवें तुवें सांगया सोमिया जेजू कितें म्हणून जिवितांत उद्देश आसतलो त्या खातीर ह्या म्हज्या जिवितांत हे म्हजे कश्ट आसात तूं म्हाका खंडीत जावन उंचल्या पावंडाक तूं पावयतलोय. पाद्र्यापान आराधन करता आसतना सांगलें जेजूचें नांव इतलें वर्तेंगी श्रेश्ठ नांव जालां. पळयत पुस्तक म्हणटा कित्याक तें नांव श्रेश्ठ जालें म्हणून सांग पौल फिलिपिकारांक बरयल्या पत्रांत म्हणटा 2 अध्यायान 8वें 11वें वाक्य मनुष्य रुपान तो दिश्टी पडलो आनी आपणाकच कलतो करून मोरणा पर्यंत कुर्साच्या मोरणा पर्यंत तो विधेय जालो. देखून देवान ताका अति उंच बारलो आनी सर नांवां प्रास वर्तें नांव ताका दिलें. कित्याक दिलें? कित्याक म्हळ्यार जेजून आपलो कुरीस वोवयलो, बापाच्या कुशे प्रमाणे आपलो कुरीस तो वोवन गेलो आनी कुर्सार तो मेलो. म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत म्हाका आनी तुका मेळ्ळो कुरीस हांवान तो वोयत आसतना स्वामी जेजू म्हणटा तुकाय हांव भोवमान दितां. आनी परत तें वाक्य म्हणटा मोगाचें न्हू अशें ताणें कुशी वेली भागवजे म्हूण त्या नांवाक हर एक दिंबी सर्गी संवसारीनी पाताळी आनी परगटेचे म्हूण हर एक जिबेन देवा बापाच्या महिमेक जेजू क्रिस्त म्हूण सोमी. कित्या खातीर बापाक तो विधेय जालो, ताजो कुरीस ताणें वेलो आनी कुर्सार तो मेलो आनी ह्या कश्टा मुखांतर तो ताका उरती महिमा मेळ्ळी. हर एका कश्टा फाटल्यान हर एका गणिता फाटल्यान सर्वेस्पर देवाक महिमा येवंक साध्य आसा. आनी एक उदाहरण दिवचें जाल्यार लाजरस मेलो. लाजरस मरता आसतना कितें घडटा मोगाचें न्हू. थंयसर लोक पुरा मेलो म्हूण सगळीं रडटात पूण जेजू संतोश पावता. सगळीं रडटात जेजू संतोश पावता. पळयत पुस्तक म्हणटा सांजोच्या 11व्या अध्यायांत 11वें वाक्य तावन 15वें वाक्य म्हणटा इतलें सांगून ताणें परत्यान म्हळें आमचो इश्ट लाजर न्हिदला, हांवें वचून ताका उठय जाय. ताजे शिस्त ताका म्हणाले सोमिया ताका न्हीद पडले जाल्यार तो बरो जातलो. पूण जेजू लाजराच्या मरणा विशयेन उलयलो पूण सीस न्हिदेच्या विशयेन म्हूण समजल्लें. देखून जेजून तांकां स्पश्ट सांगलें लाजर मरण पावला पूण हांव थंय नातुल्लो देखून तुमचे पासत संतोश पावता. हें सर तुमी सत्मानशें घडलां. येया आमी आतां ताजे जशेन वचोया. थंयसर जालें घडीत मोरयेक रडोवंक जालें, मार्ता रडली, सगळीं रडले, ताजे इश्टमंत्र रडले. पूण दैवीक अंतर्ज्ञाना प्रकार अंतर्ज्ञानान पळयतना तें घडीत रडचें घडीत न्ही संतोशाचें घडीत. कित्याक सर्वेस्पराची महिमा थंयसर प्रगट जाता आनी तो मेल्लो लाजरस जिवंत जावंक आसलें आनी त्या खातीर जेजू त्या घडिता वरवीं सगळे मनीस तांच्या राजावा प्रमाणे रडतात. तर स्वामी जेजू अंतर्ज्ञाना वरवीं म्हणटा हें घडीत संतोश पावूंक जाय कित्याक देवाक महिमा ह्या घडिता मुखांत जावंक आसा. तर हांवें तुवें आमकांच हांवें तुवें विचारचें मोगाचें न्हू म्हाका न्ही तुका अंतर्ज्ञान मेळचें जाल्यार कशें. म्हाकाय आशा आसा तुकाय जाय हर एकलेक आमकां अंतर्ज्ञानाची आशा आसा. पवित्र पुस्तक म्हणटा इसाया प्रवादेच्या 29व्या अध्यायांत 9व्या वाक्यान 12 वाक्या म्हणसर ह्या अंतर्ज्ञानाचो एक म्हत्व थंयसर सांगता. विस्मीत आनी जिंट मारलेले जाया, तुमकांच कुर्डे करून कुर्डे जाया, बेबदे जाया पूण दाका सोरो पियोवन न्ही, लकत जाला पूण आमालाचें पियोवन घेवन न्ही. कित्याक
सर्वेस्परान तुमचे भितर गाढ न्हिदेचो ओतमो घाला. ताणें तुमचे दोळे ब्रॅकेट म्हणटा प्रवादी बंद केल्यात. ताणें तुमचे दोळे म्हळ्यार प्रवादपणाचे दोळे बंद केल्यात. तुमचे मातें ब्रॅकेटीन दर्शी पडद्यान दंपलां म्हळ्यार आमचे दिश्ट अंतर्ज्ञानाचे पडद्यान दंपलां. ह्या सगळ्याचें उगडापण तुमकां मोर मरल्ल्या पुस्तकांतल्या उतरां बरीं जाल्यात. वासूंक जातल्याक तें दिवन हें वास म्हूण तुमी मनशाक जाल्यार तो जाप दिता म्हज्यान जायना कित्याक ताचेर मोर मारल्या. वासूंक जायना ताका तें दिवन हें वास म्हूण तुमी मनशाक जाल्यार तो जाप दिता म्हज्यान वासूंकूच जायना. ही म्हजी आनी तुजी परिस्थिती मोगाच्यान. जिवितांत विविध घटना म्हजे थंय म्हज्या कुटुंबांतय म्हज्या समुदायांत म्हज्या समाजांत विविध घटना घडोवन आसात. विविध घटना घडोवन आसात. कित्याक अशें जाता म्हळ्यार आमकां कोणाय कितें कळीस जायना. कित्याक आमचे दर्शी आमचें अंतर्ज्ञान न्हिदोवन पडलां. अंतर्ज्ञान न्हिदोवन पडलां. आनी केदाळां हे आमचे मातें आनी आमचे दोळे म्हळ्यार आमची मोत आनी आमची दिश्ट सारकी जाता थवळ म्हजें आनी तुज्या जिवितांत बदलावण जावंक शकता. आज आव्हान तूं मुस्तू खंत करता जावंक पुरो. कितें करचें खालें करचें कशें येचें वाटच कळना. बेश्टें बेश्टें जाता हलीं घडिता खंय येचें कितें करचें. मुस्त जाणा आमी खंतीन आसा दुकान आसा. पूण खंयचें गरजेचें मोगाचें न्हू. इसाया प्रवादी मुखांत सर्वेस्पर देव म्हणटा तुमचे दोळे तुमचे दिश्ट तुमचे दर्शन तें न्हिदोवन पडला पडदो दंपला. आनी त्या खातीर तुमकां कितेंच कळना. वाचल्यार ताचो अर्थ जायना. एक तुमकां वाचूंकूच येना. वाचल्यानी अर्थ जायना. दोनां पैकी एक म्हजी आनी तुजी परिस्थिती आयच्या समाजान आज आमचें जालां. आनी अंतर त्या खातीर मोगाचें न्हू हांवें आनी तुवें अंतर्ज्ञाना खातीर मागोवंक जाय. अंतर्ज्ञाना खातीर मागोवंक जाय. सवाल उपजाता हांवें आनी तुवें कशें अंतर्ज्ञाना खातीर मागचें. पयलें जावन आसा एरेमिया प्रवक्त्या 33 अध्याय 3 वाक्य म्हणटा सर्वेस्पर अशें म्हणटा म्हाका उलोव मार आनी हांव तुका आयकतलो. तुका कळीत ना ते वर्ते गुट हांव तुका कळीत करतलो. एरेमिया प्रवादीच्या त्याच वाग्दानाकाल हांव तूं मागया मोगाच्यान आनी सांगया 33 अध्याय 3 वाक्याच्या वाग्दानाकाल मागता सोम्या म्हाका अंतर्ज्ञान दी. मागया मोगाचें न्हू सर्वेस्परा लागीं अंतर्ज्ञान पासत. न्ही ह्या संवसाराचे PhD डिग्री खातीर न्ही ह्या संवसाराचे मस्त बूक वाचल्या जाणवाय खातीर बुद्दवंतकाय खातीर न्ही मोगाचें न्हू अंतर्ज्ञाना खातीर हांवें तुवें मागोवंक जाय. परत म्हज्यान तुजें जिवन सर कश्टांत हांव भायर येचें जाल्यार म्हणण्याच्या पुस्तकान 3 अध्याय 5-7 वाक्य अशें म्हणटा सगळ्या तुज्या काळजान सर्वेस्पराचेर विश्वास दवर. तुजेच बुद्दवंतकायेचेर पातळी दवर नाका. सगळ्या तुज्या वाटांनी ताका वळखून घेवंक सोद आनी तो तुजो मारोग नीट करतलो. तुज्यान दोळ्या मुखार तूं बुद्दवंत म्हूण लेखी नाका. सर्वेस्पराक भियोन चल आनी वायटांतोन पयस सर. देखून म्हजी आनी तुजें जिवन नीट मार्गार वचूंक जाय तर कितें करचें. पळयत पुस्तक म्हणटा आमच्याच बुद्दवंतकायेचेर पातळी दवरनासतना सर्वेस्पराच्या वाट हांवें तुवें वळखून घेवंक जाय. सर्वेस्पराची वाट हांवें तुवें वळखून घेवंक जाय. कशी सर्वेस्पराची वाट हांवें तुवें वळखून घेवचें म्हणलें सवाल. पवित्र पुस्तक वाचयल्ल्या मुखांतर एक जावन आसा त्या पवित्र पुस्तकाचे उतरां अर्थ केल्ल्या मारिफात म्हाका तुका सर्वेस्पराची वाट कळटा. आनी त्या देखून कशें पवित्र पुस्तक तें गेल्यार आमकां अर्थ जायना. म्हाकाय मस्तपटी अर्थ जायना. म्हाका जाय पडटा कितें असो अर्थ. मागीर तें इल्लें प्रॅक्टीस करून गेल्ल्या पर्यंत मागीर इल्लो चड अर्थ जावनूच येता मोगाच्यान. आनीक हे अर्थ कळायचे जाल्यार पयल्या स्वातेर हांवें आनी तुवें सर्वेस्पराची वाट जाणा जाय जाल्यार पवित्र पुस्तक थवळ वाचूंक जाय. जोशुआ पुस्तकाचें 1 अध्याय 8 वाक्य म्हणटा धर्मशास्त्राचें पुस्तक सदांच तुज्या वंडांचेर दवर. तातूंत तूं बरयलां तें तुवें सत्रायन पाळचे खातीर दीस आनी रात ताचें ध्यान कर. तेन्ना तूं तुज्या सर कामांनी सुफळ जातलें आनी तुका जैत लाभतलें. म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत सुफळकाय जायचें जाल्यार धर्मशास्त्र हांवें वाचूंक जाय.
पवित्र पुस्तकां वाचूंक जाय, ध्यान करूंक जाय, कितें आसा तें समजून तें हांवें जोडूंक जाय. आनी केदाळा म्हाका तुका पवित्र पुस्तक वाचता आसतना कांय अर्थ जायना मोगाच्या न्हू. सांत जाकोबाच्या पहिल्या सांत जाकोबाच्या पत्रांत पयलो अध्याय 5वें वाक्य थंयसर सर्वेस्पर देव वागदान देव म्हणटा, तुमचे मदें कोणायकी जाणवाय ना जाल्यार तो देवा लागीं मागूं देव समेस्त मनशांक उपकार नासतना उदारपणे दिता जाल्यार ताकाय तो दितालो. मोगाच्या न्हू. हर एकल्यांक म्हाका तुका जाणवाय दिवचो देव म्हजो आनी तुजो देव. शांतपणी रावन आमी सर्वेस्पराची जाणवाय हांवां तूं हर एक पोटी मागोवंक प्रयत्न करया. मोगाच्या न्हू. केदाळा सर्वेस्पराची जाणवाय हांवां तूं पळोवन ताजें उगडापण जाणा जावंक हांवां तूं प्रयत्न करता. आमच्या जिवितांत आमचें नंदन जावंक शकता. म्हज्यान तुजे अंतस्करणाचे दोळे आमचे उगडापें जायचे. त्या खातीर एफेसकारांक बरयल्ल्या पयल्या अध्यायान 8वें वाक्य म्हणटा, तुमच्या अंतस्करणाचे दोळे उगडल्यात आसता देवान तुमकां कसल्या भरवश्याक आपयल्यात म्हणून समजया. तर अंतस्करणाच्या दोळे उगडूंक हांवें तुवें मागोवंक जाय. अंतस्करणाचे दोळे उगडय जाल्यार आमचे अंतस्करण नितळ आसूंक जाय. अंतस्करणांत आमी परिशुद्ध रितीर दिश्ट कितली दवरता, परिशुद्धता तितली दिश्ट म्हज्यान तुजी वर्ती जावन आसा. मोगाच्या न्हू. आनी इतलें मात्र न्ही, थोडे फावटी दर्शना मुखांतरी सर्वेस्पर देव म्हजे लागीं आनी तुजे लागीं उलयता. पवित्र पुस्तकांत जायतीं उदाहरणां आसात. प्रत्येक तरान नव्या सोल्यान आमी पळोवचें जाल्यार धर्म तुज्या कृत्यान 16व्या अध्यायांत 9व्या वाक्यांत थंयसर आमी पळयता, पावलाक थंयसर एक मासेदोनियाकार आपयल्ल्या बरें दिसता. आनी त्या देखून तो मासेदोनियाच्या ताका कुमो कर म्हण ताका दर्शन देखता देखून थंयसर तो सुवार्ता प्रगट करूंक हेचें आमी थंयसर आमी पळयता. मोठ्यान सांगचें जाल्यार मोगाचें न्हू, राजावाचें की उगडापण गरजेचें. राजावाचें की उगडापण गरजेचें. त्या देखून पवित्र पुस्तक स्पश्ट तरान सांगता, म्हज्यान तुजें जिवन नंदन जायचें जाल्यार आमकां आमी अंतर्ज्ञानांत आमी बरीस. तो पवित्र खुरीस कशें म्हाका आनी तुका बरवसो दिता. कश्ट येयले कुडले कांगाल जायचे म्हणना. त्या खुर्सा मुखांतर जेजू क्रिस्ताचें नांव व्हरता जाल्यार जेजून ताका सर्वेस्परा देवान ताका जिवंत उठयलो आनी सगळें बरें जालें ताका. तशेंच म्हज्यान तुज्या जिवितांत आज खंयचीय कश्ट आसूं दी, खंयच्याय सन्निवेशनार हांवां तूं आसल्यार ताचेर हांवां तूं बरवशें. मोगाचें न्हू. सर्वेस्परा लागीं मागया, म्हाका तूं उगडापणें कर. खंयसर हांवें वचचें आयच्या दिसतावन म्हज्या जिवितांत खंयसर तावन कशें वचचें म्हूण ताचे लागीं हांवां तूं मागया. मोगाचें न्हू. त्या वाटेन आमी अंतर्ज्ञान मुखांतर गेल्ल्या वेळार म्हज्यान तुजें जिवीत नंदन जातलें. एक घडी भर आमचे दोळे जंपून आमी मागया. मोगळा सर्वेस्परा, सुमिया जेजू क्रिस्ता, खुर्साचें मरण तूं मेलोय सुमिया केवल बापाक विधेय जावन जिवच्या खातीर. आनी आमकांय तुवें उलयतलोय सुमिया, आमचो कुरीस घेवन आमी तुजो पटलाव करी जाय म्हणून. मोगळा सुमिया, ह्या खुर्सा पटल्यांनी अंतर्ज्ञानांत पळयत आसतना थंयसर मुखार बरेंपण, मुखार उजवाड आमकां दिसता सुमिया. पूण अंतर्ज्ञान आमकां नातिल्ल्या वरवीं खुर्साक कांय म्हत्व ना. खुरीस म्हळ्यार अवमान निंदा म्हूण आमी चिंतून सगळें आमी देदस्पर जावन आसा सुमिया. आमच्या अज्ञाना वरवीं आमी देदस्पर जाले हांव सुमिया. सांत पेद्रोनी थंयच सांगलें सुमिया, तुका खुर्सयतात तुवें मोरोंक आसा म्हणटा आसतना तुज्या जिवितांत तशें घडोवंक नजो, तुका अकमानालिसाय जावंक नजो म्हूण ताणें मागलें सुमिया. तरी पूण देवाची इच्छा प्रकार तुवें तो खुरीस वेंगलोय सुमिया. आनी त्या खुर्सा मुखांतर सगळ्या मनशा कुळाची सोडवण केली. मात्र न्ही, तो नालिसायेचो खुरीस मान आसो आनी गौरव असो जावंक शकलो. आनी तेच प्रमाणे सगळ्यांक सोडवण मेळ्ळी. मात्र न्ही, बापाक विधेय जावन जिवच्या विशयान तुवें शिकोवन दिली. तीच शिकोवन आमी हर एकल्यांनी जोडोवंक, ह्या खुर्साक म्हत्व दिवंक, अंतर्ज्ञानाद्वारे आमकां मेळ्ळे हर एक कश्ट आमकां बऱ्याक पावयतात म्हणलें ज्ञान आमकां तूं दी सुमिया. मुखलें जिवीत तुज्या हाताक आमी समर्पिता सुमिया. फाटलें जिवीत तुज्या हाताक समर्पिता सुमिया. आतांचें जिवीत तुज्या हाताक समर्पिता सुमिया. हर एक घडी तुज्या हाताक समर्पिता सुमिया. आनी तुजे मुखार संपूर्ण तरान सरेंडर जावन मागता सुमिया. सुमिया, आमकां अंतर्ज्ञान दी, उगडापण कर,
आमचे जिवितांत मुखार कशें वचोंक जाय आनी कशें आमी जिवीत जोडोंक जाय म्हणलें आमकां तूं शिकय सोमिया. ह्या विक्षकांक सोमिया तूं आतां आपोड सोमिया. जो कोण विक्षण करनासता सोमिया, हें देवाचें उतार नियाळ करना, विक्षण करनासता सोमिया, आराधन आयकून आसा सोमिया, भाग घेवन आसा सोमिया, सगळ्यांक तूं अंतर ज्ञान दी सोमिया. तांचे आतां कश्ट वेळार ती मागोन आसा सोमिया, विविध उपकारा खातीर ती मागोन आसा सोमिया. हर एकल्यांक सोमिया तांकां जें कितें तांकां आशा आसा सोमिया, सर्वेस्परा बापा तांकां अंतर ज्ञान दिवन तांच्या जिवितांत, तांच्या कुटुंबांत, तांच्या समुदायांत, समाजांत कितें घडोवन आसा तें बऱ्याक घडोवन आसा आनी मुखार कितें खंयसर व्हरून पावयता म्हणलें ज्ञान हर एकल्यांक तूं फावो कर सोमिया. हर एकल्यांच्या गरजेक तूं पाव सोमिया. हर एकल्यांक तूं आशिर्वाद कर सोमिया, बेसावांनी भर सोमिया. आनी ह्या मुखांतर सगळ्या संवसारार हर एका व्यक्तीक समाधान, संतोष, आत्मीक भलायकी, आत्मीक दिश्ट तूं फावो करून मागता. आमेन, आमेन, आमेन. Let us surrender unto the Lord. Let us give thanks for all the good that the Lord has done in our lives. Let us look at the blessed sacrament from where grace and the glory of the Lord flows. Jesus, we surrender our minds, our hearts, and our soul unto you. Through your grace, renew us. Help us to be opened unto you. Help us to listen to your voice, to see you and love you more truly. Open our spiritual eyes. Open our mind to receive the revelation and the knowledge. Open our hearts to truly love others as you have loved the world. Jesus, we pray specially for all the people who are sick, who are troubled in their hearts, who have no peace in the family, who are searching for acceptance. Lord, we pray for the doctors who are giving the medicines and the treatment. We pray for the leaders of the society. We pray for all the religious. We pray for each and every layperson, family and member of the family. Through your grace, may the Holy Spirit mightily touch them. Lord, we pray through the grace which is flowing through the cross, and through the wounds which of yours, let each person be touched today. Let them experience your grace, let them experience your love, and supernaturally be transformed. We pray for the individuals who are suffering in their business and are looking unto you. May your grace flow to them. We pray for individuals who are praying for their family. Let their prayer be answered. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. ಆನಂದ ಕೊಡಲು ಆರೋಗ್ಯ ಕೊಡಲು ನನ್ನೇಸು ಕರೆಯುತ್ತಿಹರು ನಿನ್ನನ್ನೇ ಕರೆಯುತ್ತಿಹರು ಆನಂದ ಕೊಡಲು ಆರೋಗ್ಯ ಕೊಡಲು ನನ್ನೇಸು ಕರೆಯುತ್ತಿಹರು ಪ್ರಭು ಯೇಸು ಕರೆಯುತ್ತಿಹರು ಹೊರೆ ಹೊತ್ತು ಬಳಲಿ ನೊಂದ ಮಗನೇ ಕಾರ್ಗತ್ತಲ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಅಲೆಯುವ ಮಗಳೇ ಹೊರೆ ಹೊತ್ತು ಬಗಲಿ ನೊಂದ ಮಗನೇ ಕಾರ್ಗತ್ತಲ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಅಲೆಯುವ ಮಗಳೇ ನಿನ್ನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಕರವ ಚಾಚಿ ಶ್ರೀ ಯೇಸು ಕರೆಯುತ್ತಿಹರು ನಿನ್ನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಕರವ ಚಾಚಿ ಶ್ರೀ ಯೇಸು ಕರೆಯುತ್ತಿಹರು ಆನಂದ ಕೊಡಲು
ಆರೋಗ್ಯ ಕೊಡಲು ನನ್ನೇಸು ಕರೆಯುತ್ತಿಹರು ನನ್ನೇಸು ಕರೆಯುತ್ತಿಹರು ಆನಂದ ಕೊಡಲು ಆರೋಗ್ಯ ಕೊಡಲು ಪ್ರಭು ಯೇಸು ಕರೆಯುತ್ತಿಹರು ನನ್ನೇ ಕರೆಯುತ್ತಿಹರು ಯಾರಿಲ್ಲ ಎನಗೆ ಎನ್ನುವ ಮಗನೇ ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿ ಅಲೆಯುವ ಮಗಳೇ ಯಾರಿಲ್ಲ ಎನಗೆ ಎನ್ನುವ ಮಗನೇ ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿ ಅಲೆಯುವ ಮಗಳೇ ನನಗಾಗಿ ಬಲಿಯಾದ ಪ್ರೇಮದಾತ ಜೊತೆಗಿದ್ದು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಾರೆ ನನಗಾಗಿ ಬಲಿಯಾದ ಪ್ರೇಮದಾತ ಜೊತೆಗಿದ್ದು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಾರೆ ಆನಂದ ಕೊಡಲು ಆರೋಗ್ಯ ಕೊಡಲು ಪ್ರಭು ಯೇಸು ಕರೆಯುತ್ತಿಹರು ನಿನ್ನನ್ನೇ ಕರೆಯುತ್ತಿಹರು ಆನಂದ ಕೊಡಲು ಆರೋಗ್ಯ ಕೊಡಲು ಪ್ರಭು ಯೇಸು ಕರೆಯುತ್ತಿಹರು ನಿನ್ನನ್ನೇ ಕರೆಯುತ್ತಿಹರು ನನ್ನನ್ನೇ ಕರೆಯುತ್ತಿಹರು ನಮ್ಮನ್ನೇ ಕರೆಯುತ್ತಿಹರು I see the Lord is showing a person who has been claiming for a good name. The Lord is telling, I have given you a good name. I have purified your name and I have made it spotless. And the Lord is showing that His plan will be revealed in the coming days and the Lord will bless and lift this person up. The Lord is also showing few individuals, and specifically to two individuals, the Lord is showing that you have many problems in your life, few financial problems, and you are entangled in many things. The Lord is showing, I will give you my wisdom and set you free. The Lord wants this person to spend time before the Blessed Sacrament. I see the Lord is showing many houses burning with the fire of God. The Lord is telling there will be a change and a revival which is coming. The Lord will fill many individuals in the coming days with many gifts and the power of the Holy Spirit. The Lord is telling, if you are not ready, I will pick somebody else. Wait on me and be ready and listen unto my voice. I see few individuals who are in the hospital, especially people who are undergoing operation and people who are suffering due to COVID. The Lord is supernaturally healing them. The Lord is giving a good proposal for few individuals who have been praying for the same. The Lord wants them to sit in prayer and take the decision. The Lord is also blessing certain businesses. I see specifically a business which is related to computers. The Lord is telling, you have been faithful and have been praying, and I will give you the wealth and prosperity to help many and for my kingdom, because you love me. The Lord is also showing, the Lord is going to give many talents to the Christian youth to come up in life
and to serve the kingdom of God through many means which they do not know. The Lord is showing that He is forming many people's heart towards the religious life, and the Lord is blessing and calling many individuals for a religious life. The Lord is showing the prayer of the religious will be answered by my grace. The Lord is also blessing Father O'Neill and few other priests. The Lord is showing in the coming days, I will use you mightily and I will provide you with my wisdom. मोगाच्या भाऊ बहिणीनो, बहु अपूर्बायसो विषय आज आम्ही नियाळ केलो. नमान पवित कुर्सा हे गीत आम्ही गायता कित्याक कुर्सा मरणा वरवीं आमच्या सोम्या जेजून आमची सोडवण केल्या, सगळ्या संवसाराची सोम्या जेजून सोडवण केल्या. आम्ही सोम्याक सदांच ऋणी आसूंक जाय, आम्ही सदांच सोम्याक खालते आसूंक जाय. आम्ही कितल्या मापान सोम्याक अर्गां दिल्यार ती उणीच, कित्याक म्हळ्यार आमच्या खातीर ताणें केल्लो त्याग तो आमी सगळ्यांनी केल्लो त्याग सांगता गेल्यार कितेंच न्ही. कित्याक म्हळ्यार तो देव आसलो, आमच्या खातीर मनीस जावन ह्या संवसारांत आयलो. त्या त्यागा मुखार खंयचो त्यागी तो जेजूच्या त्यागाक समान न्ही. आनी अशा संदर्भाचेर आमी कितें करूंक जाय? आज आमी हो भोव अपूर्बायसो विशय नियाळ्ळो. तो खाली आमी मोतींत नियाळूंक मात्र न्ही, बगर आमच्या जिणेंत आमी जियोंक. आज सोमी जेजू आमकां कितें म्हणटा? कितें म्हणटा म्हळ्यार, जर तर तूं म्हजो फाटलाव करूंक कुशी व्हरताय म्हण सांगल्यार तूं एक क्रिस्तांव जावन जियोंक आशेताय आनी तूं नांव दवरनासाय, म्हज्या नांवान तूं जियेताय जाल्यार जेजू म्हणटा, मार्काची सुवार्ता 8वो अध्याय 34 34 वळीन जेजू म्हणटा, म्हजो फाटलाव करूंक कोणी खुशी व्हरता जाल्यार आपणाक असो इन्कार करूं दी, आपण असो कुरीस उखोल न्हू म्हज्या फाटल्यान येवून दी. हाचो अर्थ कितें गी म्हणून? ताचो अर्थ आमी शुभ वार्तेच्या आनी एका वाचपातावन समजून घेवं येता. लुकान बरयल्ली सुवार्ता अध्याय 6 वळू 27 तावन 21 पर्यंत. लूक 6:27 to 31. दुस्मानाचो मोग करा, द्वेषिताल्यांक बरें करा, शिरापतल्यां पासत मागा, निंदा करतल्यां पासत मागा, शिरापतल्यांक आशिर्वाद दिया. मोगाच्या भाव भयणीनो, ही जावन आसा कुर्साची वाट. दुस्मानाचो मोग करचो, द्वेषिताल्यांक बरें करचें, शिरापतल्यांक आमी आशिर्वाद दिवचो, निंदा करतल्यांक मागचें. सुलाबायची गजाल न्ही. मनशां आमी कितें करता म्हळ्यार उपराडटा. थोडे फावटी जाय जे एज अ डिफेन्स मेकॅनिझम आमी जियेचे जाल्यार, पूण आमी खाली रक्तमाचे मनीस न्ही, आमी दैवीक आत्मो आसलेले देवाचे प्रतिरूप जावन आसा. सोम्य जेजू क्रिस्ताचे देवपण आसलेली मनशां आमी जावन आसा. आनी त्या देखून आमच्या रक्तमासा वरवीं असाध्य दुस्मनाचो मोग करचो सुलाबायची गजाल न्ही. निंदा करतल्या पासून मागचें सुलाभ न्ही. द्वेष करतल्यांक बरें करचें जायना. तें करीचें जाल्यार खालें करचें म्हळ्यार वी हॅव टू डिनाय आवर सेल्स. आमी आमकांच विसरून सोडिचें. जेजूक बगलें, बापा ही खालस म्हजे वयली निवार, कित्याक म्हूण सांगल्यार तें चिंतनांत रगत ताजें घाम जावन पडलो. आनी त्या देखून तांतू ताणें कितें पळयलें म्हळ्यार बापाची खुशी मनशाच्या ज्ञाना वरवीं, बगणा वरवीं, चिंतपा वरवीं असाध्य. पूण ताणें खालें पळय म्हळ्यार देवाची खुशी कितें. आनी त्या देखून ते कुर्साचें मरण ताणें स्विकार केलें. तितल्या खातीर त्या केळकुळ्या मदें इन्सल्ट्स, लज आनी ताच्या मागीर तामाशे हाच्या मदें सोम्य जेजून सक्कडी सोंसलें. कित्याक म्हळ्यार बापाची खुशी तें जावन आसा कुर्सा मरणाचें जिवीत. ती जावन आसा कुर्सा मरणाची वाट. मोगाच्या भाव भयणीनो, जर तर आमी तें करता जाल्यार सोमी जेजू आमकां निराशी करना, बिलकुल करना. तो आमकां हात धरून सांबाळटा आनी राखता. 2006 इसवेन इंग्लंडांत ब्रिटीश एअरवेज
तातूं एकली स्त्री काम करनासली. तेजें नांव नादिया इवैदा, कॉप्टीक ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चन ती. तिणें कुरीस घालचो आसलो तिच्या कामाच्या वेळार. आनी ताच्या मागीर तें पळोवन तिच्या एम्प्लॉयर्स कामाक दवरल्या मनशांनी तिका खालें केलें म्हळ्यार तुवें कुरीस काडचें, काडना जाल्यार तुका सांबाळ दिना म्हणून. आनी तिणें प्रतिभटन दाखयलें. ती म्हणली कुरीस घालचें म्हजें हक्क आनी तें तुमी कांड उडोवंक जायना म्हणून. आनी ताणें म्हळें धनयांनी, वय कुरीस तुवें घाली येता तुजें हक्क, पूण दिसचे बरी घालूं नजो. कित्याक म्हळ्यार आमच्या कंपनींत 440,000 40,000 एम्प्लॉईज आसात. आनी ताका देखून एक रितीन आमी चलोवंक जायना. तुवें कुरीस घाली येता पूण दिसनातले बरी घालीचे. मोगाच्यानो त्या स्त्रियेन दिल्ली जाप ही आसा, हांवें कुरीस घालचो ऑर्नामेंट दाखोवंक न्ही, नग दाखोवंक घालचो न्ही कुरीस. हांवें तो भांगराचो कुरीस घालचो म्हज्या लागीं नग आसा म्हूण दाखोवंक न्ही. हांवें कुरीस घालचो काल्याक म्हळ्यार हांव सोम्याचे डिसायपल. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. हांव सोम्याचे डिसायपल अँड ही इज माय लॉर्ड. तो जावन आसा म्हजो सोमी जेजू क्रिस्त म्हूण दाखोवच्या खातीर हांवें कुरीस घालचो. पूण तांणी तांचे तीर्प फाटीं काडूंक ना. आनी ती युरोपियन कोर्ट ऑफ ह्युमन रायट्स, मानव हक्कां हाच्या कोर्टी गेली युरोपांत ती. आनी 2003 इसवेन युरोपियन कोर्ट ऑफ ह्युमन रायट्स तिचे हक्क बांदून घेतले. आनी तिका म्हळें तुवें कुरीस घाली येता म्हणून. आनी ब्रिटीश गव्हर्मेंटाक ताणें दिल्लें तीर्प केलें म्हूण सांगल्यार 1,600 पाउंड्स तिचे बाकी दवरले तिका दिजे. आनी तिच्या कोर्टीच्या खर्चाक लागून 25,000 पाउंड्स आमी लेख करचे जाल्यार लागीं 26 लक्ष ताज्याक चडीत ब्रिटीश गव्हर्मेंटान तिका दिवचे बरी केलें. कित्याक म्हळ्यार सोम्य जेजूक मान करचे खातीर, सोम्य जेजूक मान करचे खातीर ती वगत बसोवना. धन्यान सांगले वेळार तिणें तिचे हक्क मेळ अशें करच्या खातीर ती झुजली आनी तिका हक्क मेळ्ळे. आनी ती म्हणली आय डान्स्ड ऑन दॅट डे. 55 वर्सांच्या प्रायर 2006 इसवेंत तिका अशी शिक्षा दिल्ली. आनी ताच्या मागीर 2013 इसवी म्हळ्यार लागीं 7 म्हळ्यार 62 वर्सांची स्त्री ती म्हणली हांव म्हज्या जिणेंत नासली संतोशान म्हणून. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. आमी जर तर सोम्य जेजूक लोकां मुखार परगट आमी म्हणटा, आमी सोम्य जेजू क्रिस्ताची भावा भयणी, आमी सोम्य जेजू क्रिस्ताची डिसायपल्स शिसां. आनी सोमी आमचो सोडवणदार, तो आमचो लॉर्ड धनी म्हणून वळखून घेता जाल्यार सोमी जेजू आमकां सोडिना. मोगाच्या भाव भयणीनो, आमी भाग्य जावन आसा. तें भाग सोम्य जेजू क्रिस्तान आमकां दिलां. आनी सोम्य जेजूचे आशिर्वाद आमी घेवया. आनी ताचे फुडें आमचे थोडे उले आमी उसारुया. सोमी जेजू क्रिस्त ताच्या लागीं आमी उलयता आसतना तो आमकां आयकत हांगासर. तो आमच्या लागीं देवाच्या उतरां मारिफात, ताच्या उतरां मारिफात आमकां तो आमच्या लागीं तो उलयला. आतां आमचे थोडे गरजो सोम्या मुखार आमी उसारुया. मोगळो सोम्य जेजू ह्या संवसारांत आयल्या वेळार मनशांची भूक थांबोवच्या खातीर 5 उंडे आनी 2 मासल्यो तुवें तातूंत असर्य करून हजारो लोकांची भूक थांबयली. सोम्य जेजू आमच्या शेजारच्या देशांत श्रीलंकांत थंयसर खाण नासतना मनशांक रेशनिंग सुरू केल्लें पळोवंक मेळटा सरकारान. आनी तांच्या लागीं खाणा वरवीं हाडूं जाय तितले संपन्मुलाय नात. सोम्य जेजू सक्कड मनशां तुवें रचना जावन आसा. ह्या आमच्या शेजारच्या देशांताच्या सर्व लोकांक गरजाचें खाण उदारमनाच्या मनशांद्वारे आनी तशेंच संवसाराच्या बळवंत राष्ट्रांनी तांचें उदारपण दाखोवन तांकां खाण मेळचें कर म्हूण मागता हांव. आयक आमचे प्रार्थने सोम्या. मोगाळ सोम्य जेजू ह्या संवसारांत आयिल्ल्या वेळार वेगवेगळ्या नमुन्याच्या पिडेस्तांक तुवें गूण केलें. ह्या संवसाराच्या मनशांनी गूण करूं जायनातली पिडा तुवें गूण केली. आयचे दीस आमी मागता संवसाराचेर विस्तारलेली कोरोना पिडा आनी तशेंच इतर पिडा जावं पुरो डायबिटीस, ब्लड प्रेशर, कॅन्सर, हार्ट अटॅक आनी तशेंच किडनी प्रॉब्लेम, मानसीक पिडा, तरावळ नमुन्याच्या पिडा सोम्य जेजू गांठी दूख ह्या सक्कड पिड्यान कश्ट जाल्यांक गूण कर म्हूण मागता सोम्या. ह्या आराधनांत भाग्य जाल्यार हर एक आमच्या भाव भयणीचेर तुजी गूण करची सकत देवून दी. तांकां बरी भलायकी मेळून दी सोम्या. आयक आमचे प्रार्थने सोम्या. आयक आमचे प्रार्थने सोम्या. मोगळो सोम्य जेजू
कुर्साक वेंगलेल्या मनशांक सुरविल्या शतमानांनी जायते कष्ट दिले. कुर्साक मान करताल्या मनशांक अजूनही आमकां कष्ट दिवचे पळोवंक मेळटात. प्रत्येक जावन आमच्याच शेजारच्या राष्ट्रांत थंयसर थोड्याच दिसा आदीं सरकार नव्यान स्थापन जाला. क्रिस्तांवां मस्त तगदणी आसा. नायजेरियांत हर एक दिसा म्हणले बरी ऑन एन एवरेज 7-8 मनशांक जीवशे मारतात. फाटल्या वर्सांनी कितले हजार मनशांक जीवशे मारल्या सोमये जेजू. तांकां तांचो भावार्थ तीर सांबाळूंक आनी त्या भावार्था खातीर जीव दिवंक गरज पडटा आसतना ते तातूंत दृढ रावता आसतना तूं तांची बुजवण जा. तांच्या सांगात राव सोमये जेजू. आयक आमचे प्रार्थने सोमया. आयक आमचे प्रार्थना येसू. मोगळा सोमये जेजू आमच्या देशांत एक सोबीत संविधान आसा. एक बरी वेवस्था आसा. ती वेवस्था आनी तें संविधान फुडाऱ्यांनी अधिकाऱ्यांनी तें सांबाळून मुखार व्हरूंक लोकांनी जागृत जावंक तें सांबाळूंक आनी ह्या वरवीं आमच्या देशांतल्या सकट लोकांक जाती खातीच्या भासांच्या लोकांक भावा भयणी बरी एका देवाची भुरगीं म्हणल्यार त्या मनोभान जिवंक तांच्या धर्मा प्रमाणे जिवंक गरजाचें स्वतंत्र लाभय म्हूण मागता हांव सोमया. आयक आमचे प्रार्थने सोमया. आयक आमचे प्रार्थना येसू. मोगळा सोमया जेजू हर एक आयतारा दिसा ह्या वेळार आमकां हें आराधन फावो जाता. ह्या आराधनांत आमी तुज्या लागीं उलयता. तूं आमच्या लागीं उलयताय सोमये जेजू. सबार जाणांक तूं गूण करताय आमकां कळीत ना. आनी असल्या संदर्भाचेर हे मागणें सोलोवन व्हरच्या शालोम मिनिस्ट्री मानेस्त MP नोरोना आनी ताच्या सांगाता आशिल्ल्या त्या पंगडाच्या सद्यांक तुजी विस्तार आशिर्वाद मागता हांव. तांकां अभिषेक कर सोमये जेजू. तांतू त्याग आसा, तांतू वावर आसा, तांतू कमिटमेंट आसा, पर्सिवेरन्स आसा. त्या सकट सांद्यांक तुज्या विस्तार आशिर्वादांनी पवित्र आत्म्यान तूं एनॉयंट कर, अभिषेक कर म्हूण मागता हांव सोमये जेजू. आयक आमचे प्रार्थना येसू. आमी सोमयाचे आशिर्वाद घेवंक हेचे पयलें एक सोबीत कंथार आसा ते आमी गावया. तुजे रगत सोमया म्हाका जिवीत दिता. तुजे रगत सोमया आत्म्यातान भागयता. तुजे रगत सोमया पातक तें धुवन काडता. नितळ निर्मळ म्हाका करता. तें सोमयाचें रगत आमच्या हर एकल्यांचेर ह्या संदर्भाच्या सोमी शिंपडावन दी. आमकां नितळ करून दी. आमकां धुवन पवित्र करून दी म्हूण मागया. तुझे रगत सोम्या म्हाका जिवीत दिता. तुझे रगत सोम्या आत्म्यातान भागयता. तुझे रगत सोम्या पातक धुवन तें काडटा. नितळ निर्मळ म्हाका करता. अमोलीक तें रगत सोम्या म्हजे सार. अमोलीक तें रगत सोम्या म्हजे सार. पवित्र तुझे रगत सोम्या म्हजे शेण. पवित्र तुझे रगत सोम्या म्हजे शेण. तुझे रगत दुस्मानांतावन सुटका दिता. तुझे रगत सोम्या नव्या जिवान भरता. तुझे रगत जिने सुसान सैतला बयता. म्हजे रक्षण सदां करता. अमोलीक त्या म्हाका सोमया. अमोलीक त्या रगता तेलाय म्हाका सोमया. पवित्र त्या रगता नितळ तो कर सोमया. पवित्र त्या रगता नितळ तो कर सोमया. हालेलुया 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 हालेलुया
सोमी जेजून ताच्या पवित्र रक्तानं आमकां धुवन नितळ केल्यान तो आमकां ताचे अमूल्य आशिर्वादां दितात सोम्याचे आशिर्वाद घेवच्या खातीर त्या आशिर्वादाक आमकां सोमी जेजू भलायकी दिता सोमी जेजू समाधान दिता सोमी जेजू संतोष आमकां दिता ते संतोषाचे समाधानाचे आशिर्वाद घेवंक आमचे काळीज मन आमी तयार करया मौनपणी आमी सोम्याचे आशिर्वाद घेवंक आमच्या काळीज आनी मन उक्तें दवरया हे देवाडा सक्रामेंताक गितां आमी आतां गावया Boda Sacramenta Sustakraman koruya Purvilatya rupa bodla Novioriti akarya Solvon vecha askakvishya Bavartaci Bolivia Zăi papa Căși scuta Vullasani stutiza Polvi mai masăsna săsna E Stalian hăsita Tu cado cancia spirita Sama sămi navata Amen प्रार्थुया ये देवा तुझ्या विचित्र सक्रामेंता काल तुझ्या कष्टांचो उडास तुवें आमकां सोडलाय तुजे सोडवणेचो फळ सदांच आमचे थंय आमी बगी सारको तुजे कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मेस्तारांक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर जो जियेताय आनी रास करताय ससनाच्या ससना Amen Kursatei Hau patieni Doberta Pide Shide Kashta Duka Hau Kursa Potlu Deta Sama-sama ya Kursatei Hampatieni Dorta Pide Shide Kashta Duka Kursa Potlu Derta Bapaचे पुत्राचे आणि भूविधात्म्याचे नावे आमेन